बार्बाडोस हांगासर भारतीय क्रिकेट संघान T20 विश्वकप जिंकल्यान देशभर जल्लोष सुरू आसा। तेच्यातच आनीकी एका विशयाची चर्चा सुरू आसा ती म्हटल्यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या यांच्यासह अनेक खेळाडूंसोबत चषकासोबत काढिल्ले फोटो व्हायरल झाल्या कुमटा हांगासरल्या राघवेंद्र देवगी यांची। कारवार जिल्ह्यातल्या कुमटा तालुक्यातल्या देवगी हांगासरलो हो राघवेंद्र देवगी 1990च्या दशकात क्रिकेटात करियर घडोवपाक जाय तेका लागून तेणी गांव सोडून मुंबईक रवाना जाल्लो। खिशात फक्त 21 रुपये आसतना तो मुंबईक गेल्लो। मात्र मुंबईत क्रिकेटात करियर जावंक ना तेका लागून तो परतून बेंगळूर हांगासरल्या राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत येयलो आनी थंय कोच आनी खेळाडूंका मदत करपाक लागलो। काही वर्षां तेका एक लॉटरी लागली आनी भारतीय क्रिकेट संघात थ्रो डावन स्पेशलिस्ट म्हणून तेजी नियुक्ती झाली आनी गेल्या 13 वर्षांपासून तो थ्रो डावन स्पेशलिस्ट म्हणून भारतीय क्रिकेट संघाचो एक सदस्य आसा। काल जाल्ल्या T20 विश्वकपात जो भारताने विश्वकप जिंकलेलो आसा तेच्यात ही तेजो एक मोलाचो वांटो आसा। पडद्या फाटी थ्रो डावन या स्पेशलिस्टान अनेक खेळाडू घडयलेले आसात। विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंग धोनी यांच्यासारखे अनेक खेळाडूंका त्यांनी 150 ते 155च्या स्पीडीन थ्रो डावन बॉल टाकून तांकां प्रशिक्षण दिल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे।